मेगला टाइम असे काम करता तुमका बँड्रा भोंडयता हांगा दाखोवन बँड स्टँड लगी असे एक काम करया आज बँड स्टँड वचा पूरा एरिया असना शॉपिंग एरिया आखो म्हणजे हिल रोड तुम्ही लेखतली वो आज ही बँड स्टँड कसला होता सर एकलोची आणि हांगा असना शाहरुख खानाले घर सांगा बंगला सर हे बघा मन्नत तागेल घरा नाव आखो म्हणजे बँड स्टँड इट्स ब्युटिफुल दिसनो आय लव मुंबई हे सलमान खान घर पळया गॅलेक्सी मुंबई पळया किती चंद दिसतं पळया व्हॉट्सअप गाइस वेलकम टू न्यू ब्लॉग आणि पुरे नक्की गुड मॉर्निंग घंटे झाले 9:21 मिनटं आणि जस्ट उठयलो आणि काल रात्री न्हिदत आमची वेळ जालो हांव लेखले की आज जी आरामशीर उठया म्हळ्यार सकाळ म्हाका क्लास ना करून आणि आज कशी म्हाका ट्यूजडे भायर वचचें आसा पुरा हेक्टीक शेड्यूल तर ताजे खातीर हांव लेखले की आराम करया ना जाल्यार हांव क्लासान न्हिदत आलो उठयला आणि आतां फर्स्ट ब्रेकफास्ट रेडी करया आणि अम्माय उठयल्या ब्रेकफास्टाक हांव आतां रोलां फंड घालता दूध आणि च्या दवरला आणि हांगा फटाफट आतां हांव आतां चॉप करता फंडाक पुरो रेडी हें आमगेलें स्टेपल ब्रेकफास्ट म्हणटा एक्चुअली असं वग्गी जास्त करून ताजे खातीर हांव आतां यूज केल्ली आहे सुपर चलो फटाफट मीठ घालता हांगा उदक दवरला आणि फंड घालया फटाफट तर रोल लावन रेडी आता मी ब्रेकफास्ट करता आम्हाला तांनी बन जाला आणि हांव हांगा आतां तांनी पितस आणि असं म्हाका वच्चें आसना ताजे खातीर अम्मा आतां वग्गी जेवण करता असं तेव्हा अम्मा आज कसां करतस तू अच्छा हां उकडी शीत आणि कसं नाही कुटना डाळी करची आणि बळो का बोलावार आसा अच्छा बीटरूट आसा दोंडे मिरसांग आसा पळय हें कसं करूया ठीक आसा तर ती आता रांदपाच ती तयार करता सर तर हांगा मात बीटरूटाची सार करता सर बीटरूट सार करी ओके लसूण फंड घालचे अच्छा तर हांगा लायक करून पळय किसून हांगा मागीर ताका लायक करून ग्रेट करून पुरा उदक घालून लायक करून ताका आतां फंड घालता काय अम्मा एक विंगडाची बीटरूटा सारूप करी पण आतां लायक करून हाका हून करका बॉयल करका ताजी मागीर लसणीच फंड घालका सुपर टेस्टी लागता तर आम्हाला हांगा पुरा रांदा पाणी पुरा कोंजल्ला शीत आणि आमगेले तर बीटरूटाची सारूप करी एक नंबर हें पळया सुपर आम्ही कारा ते पोळी करता सर बट हांव खायना आतां म्हळ्यार म्हाका वच्चें वेळ जाता करून आणि हांव हांगा आतां हायलायट्स पळयता सर CSK आणि राजस्थान रॉयलाचे सुपर काल सॉलिड खेळता आसले त्यांनी हांव फर्स्ट हाफ पळयता ताजे मागीर हांव पळयनीची राजस्थान रॉयल सॉलिड खेळता आशिल्ले तर ताजे मागीर म्हाका गुत तो कोण विन जाल्लो करून तर हें पळया आमलायक करून भाजीतस सुपर काराता पोळी तर हांव हांगा आतां रेडी जालो बच्चा खातीर आणि हांगा पळया अम्मान काराता पोळी रेडी जाल्या आणि कसं बटाटा मोड गेलो घाल तू अच्छा तर काल अम्मान बटाटा मोड गेलो की संजे वेळा म्हाका गुत नाशिल्लें बट हांव खायना आशिल्लो बटाटा मोड ताजे खातीर ठीक आसा चलो हांव आतां वता म्हाका वेळ जातास हांगा आतां मॅच चालू आसा जस्ट आतां भायर सरलो आणि कसं मॅच आशिल्लें सुपर CSK हरले 128 तांकां टार्गेट आशिल्लें राजस्थान रॉयलाचे बट राजस्थान रॉयला सॉलिड खेळ्ळी काली फिल्डिंगे लायक केलें बॉलिंगे लायक केलें आनी बॅटिंगे लायक केलें सॉलिड आतां जस्ट हायलायट पळयता आशिल्लो हायलायट पळोवच्या मजा येता तर सूर्यवंशीन कसं खेळ्ळें 17 बॉलान 52 जे आतां ह्या टायमार आसना मस्त थंड असं म्हळ्यार काल असं आयकलां की असं पुनांत असं मस्त जोर पावस येयलो की काल रात्री आणि म्हाका दिसता ते वेदर फोरकास्ट बद आशिल्लें आणि जस्ट दुसरी क्लासा खातीर वता तसं आणि हांगा पळया पर हनुमान जयंती पुरो हांगा डेकोरेशन स्टार्ट जालां हांगा तर जस्ट दुसरी क्लास जाल्ले आतां हांव हांगा बँड्रा सायडा आसा तो मेगेल म्हापशी पळय कितलो व्हड बिल्डींग आसा पळया हांगा आतां फुल्ल पॉश एरियांत आयला एक क्लास कॅन्सल जालें मेगेल आतां नेक्स्ट क्लास 5 घंट्याचे ताका ताप आयला की ताजे खातीर आतां कसन करचें लागता म्हाका टायमपास पळय आतां कसन करची करून हो द कोकोनट बॉय द स्ट्रेट फ्रॉम गोवा आता खंय वतास म्हाका कोता ह्या एरिया मस्त बुलबुलय आसा म्हाका ह्या एरिया कोता आसा बट
भितर भितरची वाट इतले म्हाका ह्या ना हांव खंय आयला तर त्या पळयत अशें एक फूड मेगेलो क्लास आशिल्लो हांगा त्यांची वाटेर आयला की त्यांची कळना हां वय 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 तुमकां हें येद्रा बिल्डींग दिसतोय हें व्हड बिल्डींग गायज हें हांतोच न्हय फुडें हांव हांगा येत आशिल्लो हें बिल्डींगान तूं हांतोच न्हय सैफ अली खान राबता आशिल्लो आतां तो हांगा राबना मेगेल हांगा ह्यांची बिल्डींगान तूं मेगेल एक स्टुडंट हांगा आसा 4 वर्स हें बिल्डींगांत येता आशिल्लो तर हांव वचना एक फावटी वचना शेफ करिना कपुराक पळयला बस हांव आतां पळयता कसन करची 1 घंटो म्हाका टायम पास करता तूं पयसून तर मेगेला टायम असं एक काम करता तुमकां बँड्रा भोंवडयता ते सिग्नला दाखवून पळय आतां खंय वतास हें हांगा इतलो पुरो वाट आसना की केन्ना आसना हांव कन्फ्यूज जाता खंयची वाट चमकल करून आतां हें म्हाका दिसता ह्या वाट सीदा म्हाका दिसता हें हांगा पाली हिल रोडा लागीं आयलें डायरेक्ट हिल रोडा लागीं आयली हें बँड्रा हिल रोडा लागीं आयलें थंय दाखोवन हांगा दाखोवन बँड स्टँड लागीं आसा एक काम करया आज बँड स्टँडा वचा आनी सलमान खाना घरय दाखयता पळय आज हे सिग्नल दाखोवन रायटी घेतल्यार डायरेक्ट आमकां बँड स्टँड मेळटा आनी ह्या पुरा एरिया आसना शॉपिंग एरिया हाका म्हणजे हिल रोड हे बरा फूल शॉपिंग एरिया हे आमी केन्ना हांगा येवचे शॉपिंग करचे खंय तरी हांगाल्यानी मेळटा पुरो मेळटा हांगा जशी आमकां कशी लिंकिंग रोड कशी आसा तशी हिल रोड लायक हांगाल मेळटा हांगा आतां ह्या टायमार चिक्के गर्दी उण आसा ना जाल्यार न्हय मस्त गर्दी आसता ह्या टायमार हांगा पुरो टॉप जिन्स शूज सँडल पुरो मेळटा हांगा बट एक आसा हांगा येवन तुमकां बार्गेनींग करता ना जाल्यार कातरता ती लायक करून चलो आतां स्ट्रेट वचा आतां स्ट्रेट गेल्यार आमकां बँड स्टँड मेळटालें जे टायमच करून हांव आतां वचा करून लेखलें आसा चर्च आसा ओ ह्या रोड आशिल्लो आतां हें बंद केल्लें दिसता अयो देवा आतां कशी वची मुखार दाखोवन वचा पळया ठीक स्ट्रेट वचा पुरो रोड बंद केला कोंडून दवरला ते ना जाल्यार डायरेक्ट थंय दाखोवन वचत आशिल्लें तुमी लेखतली हो आज ही बँड स्टँडा कसलो वता सर एकलोची काय टायमपास करता हांव काय ना म्हाका 1 घंटा अशी टायमपास करचें जाता ताचे खातीर हांव लेखली की वचा एक टायमपास करचें म्हळ्यार अशींची तुमकांय दाखोवया हे म्हापशी वाटे दाखोवन वता सर ना जाल्यार असो गायज हांगा दाखोवन चमकल्यार माउंट मेरी आसा पळय माउंट मेरी रोड बरयला पळय आनी हांगा तोक दाखोवन चमकल्यार आमकां बँड स्टँड येता बँड स्टँड आनी एक बिल्डींग पळयल्यार आसा न्हू हांगा सॉलीड आसा मस्त ओड्डोड आसा आनी हांगा आसना शाहरुख खानाले घर आसा हांगा बंगला आसा तेंवूय दाखयता तुमकां ह्यांची रोडार दाखोवन येता गेल घर ह्या पळय येद्राक बँड स्टँड हांगा आयल्यार न्हू एक विंगडो फील जाता फूल ग्रीनरी आसा पावसाळीन आनीक चंद दिसता हांगा पळया कितलो ओड्डोड बिल्डींग पळया आनी पुरो जाण राबल्या पळया शाहरुख खाना घरा येद्राक तागेलें घर आसा न्हू हांगा ताजे खातीर ह्या तागेलें घर गायस पुरो जाण येद्रा राबल्या पळय हांगेले ह्या तागेलें घर हें म्हापशीच ह्या घर तागेलें येद्रा पुरो जाण आसात पळय हांगा हे पळय मन्नत तागेलें घरा नांव मन्नत पुरो जाण येद्रा हांगा पुरा फोटो काडटा हें घर तागेलें येद्राक आतां बिल्डींग कन्स्ट्रक्शन चालू आसा पळय ह्या पळया फूल सी शोर पळया बीच येद्रा पुरो त्या ब्रिजाच कन्स्ट्रक्शन चालू आसा पुरो आनी हे बिल्डींग पळयलें हक्क म्हणची बँड स्टँड कितलो ब्युटिफूल दिसता न्हू चंदगून बरयलें ना आय लव मुंबय आतां वचा ना जाल्यार आनीक वेळ जाताले 5:15 जाल्लो हांगा वतान आसना मस्त पुरो दाखयता हांगा सलमान खानालें घर आसा हांगा आनी कितलें चंद दिसता न्हू हांगा दाखोवन सिलींग फूल पुरो कनेक्टेड जाता सिलींग कितलें चंद दिसता पळय ह्या पळया कितलो ब्युटिफूल दिसता वाव एक विंगडाची हांगा
एक फिलिंग येते न्हू हायफाय एरिया आहे मस्त पुरो चेंज जाला फूड अशी नासिले चलो आता तुमकां न्हू सलमान खाना घर दाखयता यांची वाटेर आसता तागेलें घर पुराच्यान येदरा राबल्या ताका घराच्या हे म्हणा तागेले फॅन्स आनी पुरो येदराका राबल्या ह्या सलमान खाना घर ह्या सलमान खाना घर पळया गॅलेक्सी ह्या तागेलें घर फर्स्ट फ्लोरार राबता तो फर्स्ट फ्लोराचे बँड स्टँड एंट्रन्सांतूच तागेलें घर आज ही तुमकां बँड स्टँड भोंवयलें ताजे मागीर शाहरुख खानाक घर दाखयलें आनी सलमान खानाने घर दाखयलें येदरा पळया हाका म्हणचे इरोडू आमची केलां तूं आनी हिंदींत म्हणचे ताडगोला आतां ताका इरोडो म्हणचे न्हय प्लीज कमेंट करून सांगा त्या शेका दिवस लायक न्हय मस्त उद्द आसता तांतू हांव वचून आतां रेक्लेमेशना लागीं आयला हे पळया हांगा रेक्लेमेशना गार्डन पळया ब्युटिफूल दिसता गार्डन आस न्हय न्यू इयरा टायम आस न्हय आनी फूल लायटींग जावन सुपर दिसता सुपर आनी येदराक पळया मुंबय पळया कितलें छंद दिसता पळया एक्चुली म्हाका थंय वचचें जायना नाजाल्यार तुमकां दाखयता आशिल्लो हे पळय हांगा दाखोवन कितलें छंद दिसता पळया सुपर आतां हांव क्लासा वता आज मस्त भोंवडयलो तुमकां मागीर हांव म्हाका क्लास आनी करता आनी घरकाड पावतना म्हाका आतां 9:30 जाता तर जस्ट च्या पिलोलो आनी हांगा च्याचे रेट वाडले आतां म्हळ्यार आतां इंडक्शन यूज करता आसा ती ताचे खातीर आतां 12 रुपये जाल्ले एक च्याक अरे मागीर हांगा आतां कवर पडला एक कमर्शियल गॅस मेळना न्हू आतां मस्त शॉर्टेज आसता पुरा भाव वाडल्या जस्ट आतां घरकड आयलो आईचें पुरो काम जालें घंटी जालें आतां 9:15 की अम्मा आतां रांदप कसन की करतास हे हें कसन करतस तूं हे कसं की चिल्ला चिल्ला कसन चिल्ला चिला म्हणजे ताका चिल्ला हा न्ही चिला हा चिला हे कसन केला कसन हे पुरो अशी हे ते पुरा बरं ఏం प्रकार ते तुगेले कसन हे कोथंबरी पल्लो हे ते आणि म्हळ्यार हें तें कसन रंदेकाई अच्छा रंदेकाई आणि अद्रक लसूण पेस्ट हां मागीर धनिया जिरा पावडर मिरसांगी अच्छा पिठी तर हें पीठ खंयची हें हे ज्वारी आनी आणि नाचणी आणि हे बेसन चण्या पीठ हां ते पुरं मिक्स केलं अच्छा मिक्स करून दवरले तू येऊच वेळा काढी हा हां पूण हे तो हें कसन करतस तूं थापतस वय ओहो पळोवया आतां कसन करता ओहो ह्या पळय गायस थापतस पळय सान्नां पळय म्हणजे थापचे हक्क ते आमगेले हांव पयर गेला तशी वे बघत ना खाऊन पडेल खाऊन पड अच्छा ओके ओके खाऊन पड सुपर गाईज हे एक नंबर नाचण्या पीठ नंचने पीठ पुरा गाल पुरा एक म्हळ्यार हेल्दी एक थालीपीठ म्हणके असते थालीपीठ म्हणके हा ना थालीपीठ न्हू हे सॉलिड असं एक नंबर मेगा फेवरेट थालीपीठ लायकोन सॉस वाटू मजा येता खावच्या आनी लायकोन पोटे भरतले आता म्हाका कंट्रोल जायना हांव फ्रेश जाता आनी ताजी मागीर हें लायक करून खावयात हें पळया फूल चरचरी बजला पळया क्या बात है वाह क्रिस्पी क्रिस्पी कसन म्हणजे हाका चिल्ला टेस्ट करून पळोवंक हाका फूल लायक करून रूल हांव पुरो क्रिस्पी क्रिस्पी एक नंबर जाल्ला पळया जालें अम्मा क्या बात है हा 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 सुपर सॉस घालून लायक करून आंबूडचें येता चलो गायस हांव आतां खाता म्हाका कंट्रोल जायना मागीर मेळया आतां अम्मान कसन सांगला तुमी लायक करून तशींची करून खायात तर आतां जस्ट एडिटींग जालें आनी मस्त थकला आजी पुरो दिवस भायर आशिल्लो आजी तुमकां मस्त बरो पळोवचें मेळ्ळें भायरच्या मस्त बरो दाखयलो सुपर न्हू कसन मजा येयली ना मस्त दिवस मागीर चमकलो हांव अशींचे टायम वसील करून हांव चमकलो आतां व्हिडिओ हांगा एंड करता तुमकां पुरो जाणांक आमकां व्हिडिओ पसंद आयलो प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करात गायज एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो कपल बाय गायज गुड नाईट टेक केअर